ते सकाळी जळारींक लागून हांवें धुंवर घातलेलो आनी वयर माळ्यार सगळे कराट भरलेले आसले. ते वयर उदक केन्ना पेटलो तो दिसलोच ना म्हाका. तो उदक पेटलो तो हांव तांकां भुरग्यांक बी उठयलें आनी धुंवर येता हाडून बेगी बेगी उदक पालयलो. खूब पालयलो आनी सोमतोच फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. ते मात चड बरें केलें हेंच्यांनी, जाता तितले बेगीन येयले. 10-15 मिनटांनी अशी केन्ना पावना फायर ब्रिगेड, पूण बरें पावले ते. आनी गोरवांक आसली ती सोडून घातली आनी आमी पालयत रावले. तरी आमचे शीन पालवाना जालो. तो खूब एकदां कड्डाचो आनी तणाचो उजो सहज पालवाना. तो उजो भितर उरता आनी वयरसून उदीक वतले तरी ते येवन तेंच्यांनी सगळे कराड सकयल काडून उडोवन उजो पालयलो. 6:30च्या अंदाजार. 6:30च्या अंदाजार गाय आसल्यो भितर? हय. तांकां कांय जावंक दिवंक ना, तांकां सगळ्यांक भायर काडली. ओके. तरी कितल्यो म्हशी आसल्यो? 10-11 जाणां आसलीं. पूण कोणाक काय जावंक ना? ओके. आमकां 6 जावन 39 मिनटांनी म्हापसा कंट्रोल रुमाक आयले आनी आमी इमिडिएट टर्नआउट केलो. थिवी धामांड्यांक गोठ्याक उजो पेटना म्हणून आमी इमिडिएट टर्नआउट केल्या बरोबर आमी थिंगा पावल्या बरोबर आमी अशें दिसलें की गोरवां भितर आसली ती आमी गोरवां पयलीं आमी सेफ केली, सोडयली तांकां सगळ्यांक आनी ओपन प्लेसीस धाडली शेतान. आमकां मेन हेतू आसलो की गोरवां सेफ करप. फर्स्ट आमी ते गोरवां सेफ केली, मागीर उजो पालोवपाक आमी स्टार्ट केलें. उजो पालोवपाक आमकां 2 गाडी लागली, एक म्हापसाची आनी एक परवरची आमी आपयली, प्लस तेंचे बांयचें उदक आमी यूज केलें आनी अख्खो कड्डो आनी भितर कराड भरलेले 4 ट्रकाचे पेणी आशिल्ले ते आमी उज्यान लासताल ते आमी पालयले आनी अख्खो उजो गोठ्याचो पालयलो. सकयल दुकटी म्हणटा जाणा ती घातलेली, ती वयर फ्लेम लागली तेका. प्लस तेंचे वांसचे फ्लोर आशिल्लो लाकडाचो तो जळो आनी सायडीचे जे हें करता ते गोठ्याक सायडीक ते सपोर्टींग करता ते जवळ तेंचे लाकडाचे 90,000 वयर जातले. जे उजो इतलो भयानक आसलो की 2-3 गाडयो लागली.